देवाचे उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाची कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप सिराकाच्या पुस्तका वेले घेतला. दुसरे वाचप कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले आनी मातेवाचे शुभ वर्तमान. त्यो पाळतीत आनी हेरांक शिकयतीत तांकां देव सुर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतलो. क्रिस्ता सोबे म्हज्या मोगाच्यान. ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. सगळे भारताचे नागरीक जावन आसात म्हजी भाव भयणां. आमच्या भारताची प्लेज वो शपथ घेतना आमी हे म्हणटा. तशेंच आमच्या भारताची कॉन्स्टिट्यूशन्स, भारताचे घोडणे नेम कायदे वो देश सेक्युलर म्हूण आमकां सांगता. आनी दर एका धर्माक आपलो धर्म सांबाळूंक आनी परगटूंक हक्क आसा. भाशण दिवची स्वतंत्राय तशेंच म्हजी चिंतना म्हज्या बरोवण्यान सुबे माजार दवरची आनी शांतीन म्हाका अनिती आड वायटा आड झगडूंकूय म्हाका स्वतंत्राय दिल्ली आसा. तुरी आसतना कायदे करपीच आतांच्या काळार ते नेम कायदे समजून घेयनात. पूण बोलतेच जाल्यार कायद्यांचो सांबाळ करूंक वावुरतल्या लोकांक बोट दाखोवन ते कायदे मोडपी म्हूण सांगतात आनी हें आयकून दूख भोगता. धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजू काळार अशेंच कितें तरी करताले. जायते कायदे ते लोकांक पाळूंक सांगताले पूण आपुणूच ते कायदे आड वेताले. जेजू ह्या संवसारांत कायदे मोडूंक येवंक ना पूण संपूर्णायेक पावूंक आयला म्हूण तो सांगतालो. ताचे आवय बापायन मारी आनी जुजेन सुमूर्तीचे कायदे पाळले ते आमी पवित्र पुस्तकान वाचता. हेच भाशेन जेजूनूय ते पाळले. तशेंच आमकांय तो म्हणटा जो कोण त्यो सांबाळतीत आनी हेरांक शिकयतीत तांकां देव सुर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतलो. चिंतुया मोगाळ भाव भयणीनो, आमी स्वर्ग राज्यान व्हड जावंक सोदता वो ल्हानूच उरोंक वो भायर आयिल्ली जावंक सोदता ते. देवा उतर आयज समोर सांबाळून सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पुर्ती आसूंक आमकां जागयता. देवान दिल्ले कायदे आमकां गरजेचे आनी म्हत्वाचे. ते आमकां समाजान बरी आनी देखीवन क्रिस्तांवां जावंक आदार करतात. तशेंच देवा मुखार संपूर्ण जावंक शिकयतात. म्हणटच बरें जिवीत जियोंक आनी सुर्गीचे राज आपणावंक आमकां आज्ञा गरजेच्यो. पयले वाचपान सिराकाचे पुस्तक म्हणटा तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विश्वासीपणान चलूंक तुजेच आधीन आसा. तुजे फुडें जिवीत आनी मरण, उजो आनी उदक आसा. जायते विंचून काड. मनीस जायते फावटी उज्यांत हात घालता आनी उलपता ते आमी पळयता. जिविताक वेग मारचे बदलेक मरणांक तो वेग मारता. मनीस आयज मान पदवी दुडवांक भुल्ललो आमकां दिसता आनी ह्या देखून तो देवाक आपल्या भाव भयणांक शेजाऱ्यांक गरीब आनी पिडवंतांक विसरता आनी पातळ आदारता. तर मोगाळ भाव भयणांनो, तोरेच्या मळार आमकां आज्ञा मेळटात. धर्मीक आज्ञा, राजकीय आज्ञा, समाजीक आज्ञा, संस्कृतीक आज्ञा. ह्यो आज्ञा आमकां भावार्थाचे नमुने, जबाबदारेची आनी सर शेगुणी बोललेली मनशां करतात आनी ह्यो सगळ्यो आज्ञा बारकायेन पाळून स्वर्गी राज आमचे दायज करून घेवंक देव कृपा आमी मागुया. मोगळा जेजू, तुज्यो आज्ञा सांबाळून देव बापाक आमच्या आवय बापायंक दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक फावो तो रिस्पेक्ट आनी मान दिवन सासणाच्या जिविताची भागीदारां जावंक तूंच आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.